कशा तरेन माझे क्लिप काढून कोणातरी व्हायरल केला खूप पयसा म्हणजे सांगपाचें कितें हांवें एक ॲप केला आनी तुमच्या माध्यमांतल्यान परतून परतून सांगता ते कोण तरी रस्त्यार वयता फोटो काडटा आनी सोशल मिडियाचेर घालता हे घालचें न्ही ताका जर इंटरनेट पडून गेला जाल्यार मातशें रिक्वेस्ट करता तुमच्या माध्यमांतल्यान सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता तो ॲप डावनलोड करा घाला न्ही कोण कोण तेका रिपोर्टर तुम्ही जाता NH-66 पाठवून पडला मे बी तुम्ही म्हणटा हांव ना म्हणना पडला आसतलो हांव ना म्हणना पूण ताका म्हाजे आतां पयलीं भाशेन रस्ते ना खूब बरें आसा खूब बरें पडला नो डावट तेजे खातीर लोकांनी आमकां हेल्प केला जाल्यार हांव ताका खंय तरी सोल्युशन काडटालें एक जालें दुसरें पयर एक हांव व्हिडिओ पळयतालो कोण तरी तेगे आमचे ओल्ड जुवारी ब्रिज आगासायन पुलीस स्टेशना एक 200 मिटर स्ट्रेच आख्खो किलोमिटर बरो आसा सगळें बरें आसा तो फक्त थंय आगासायन कडेन हें आसा हांव जाल्यार तुमकां प्रेसा कडेन आज हांव शेअर करता एक व्हिडिओ जो सेम टेक्नॉलॉजी म्हणजे सेम सर्व टेक्नॉलॉजी अशेंच बाकीचे युरोपियन नेशन जे डेव्हलप नेशन आसा पळय तुका व्हिडिओ धाडटा सेम फॉर्मेट मे बी तेंचे बसपाची स्टायल ते गमेला घेवन तेणे ते सायडीन हातीन घालयता इतली डिफिकल्टी आसतली नॉर्मली हे कोड हासपाल्ट म्हणटा पळय तो तसोच घालता पॅच वर्क आनी तेजेर म्हणजे लोक सोडटा गाडी वचपाक हांगा पण तो हातीन ते दुमासे मारताले सो हांव तुका व्हिडिओ शेअर करता इट इज नॉट दॅट इट इज नॉट डन इट इज द सेम सिस्टम कितें आसा ते बारीक जेन्ना येदलो असो पॉटल आसता तो सिस्टम तोच आसता तेका आनी उपाय कांयच सर 15 दीस पयलीं श्रमशक्तीच्या भायर श्रमशक्ती भवनाच्या भायर जेट पॅचरान तेंच्यांनी पॅच मारलेलो आतां 15 दीस जाले सगळें गेलो आसा तशें जालें कितें आसा एक पयलीं सुवातेर जेट पॅचर हांव तुका आजुनूच दाखयता रस्त्यान केल्ले मे बी तेन्ना हो जेट पॅचर मारलेलो पळय काल हांवें हांगा आमचे कदंबा बस स्टँडा भायर मारलो आजून आसा बरो आतां एकूच दीस जालो हांव कितें म्हणटा हांव ना म्हणना न्ही पूण तेजी रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा परतून करपाची अकावंटेबिलिटी आसा ताका तूं पळय सांगता पळय जो पॉटोल काडटरी फाल्यां जर गेलो 18 म्हयन्याची वॉरंटी आहा माझ्या मतदारसंघात पॅच मारलेले अजूनही आसा सगळे खूप कडेन आसा मे बी गेले आसतले हांव ना म्हणना ताका करपाक जाय न्ही कित्याक वयता हे सारकें काम जायना जेट पॅचराचे ताका आतां पळय कंटिन्युअस पावस पडटा ताका इवन 5-6 पॅच मारतरी 10 मिनटां जर मातशें वत पडलें न्ही म्हणजे उदक ताका लागना तेन्ना तें उरता आतां जेट पॅचरान जेन्ना मारलें नॉर्मली ते एवॉयड करता कंटिन्युअस पावस पडटा करपाक मे बी तेजे खातीर गेलो आसतलो तो परतून करून घेता आनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी परतून करून घेवपा ते फक्त उदक कंटिन्युअस पडटा तेन्ना हो इश्यू मातसो हें जाता पूण जेट पॅचर मारलेले खूब पॅच सारके आसा हांव ना म्हणना गेले आसतले परतून करून घेता थँक्यू